कापून तुका भरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माता बापाय सारख्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडटलो संसारी आशा कुशा सांपून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या काळीजूक राखून तुका भरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सत वाट आनी जिवी सावनासच्या बाळूक जेजू ते आमी ह्या सकाळी हांगासर सांगाता मेळ्ळा सोम्याच्या जेवणांत आमी फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमची अस्कत काय ताचे देव सारया आनी ताचें बळ आयच्या दिसा पासत आमी मागया आमी केल्ले चोर पातकां वळखून खालत्या काळजान सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुम्या काकुळट काकुळट सुम्या काकुळट काकुळट Krista kakuळt kakuळt Krista kakuळt kakuळt Sonia kakuळt kakuळt Sonia kakuळt kakuळt प्रार्थुया भोववर्ते आनी महिमेवंत देवा तुझे मुखार खालती जावन आमी हे प्रार्थना करता आमचे सदमणेची परब लागी पावत येता तर पास कसो गोट बडे भक्तीन आनी सुफोळेन संभ्रमक आमची काळजां तयार कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अशें म्हणटा सर्वेस्पोर हांवें तांकां ही एक अजना दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पर्ज जातल्यात हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें पूण तांणी पाळो दिवंक ना तांणी कान दिवंक ना आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणायेन ती चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणनासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडले तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना म्हज्या उतरांक तांणी कान दिवंक ना ती दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजां प्रास फास्ट जालीं देखून
तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतरांक शीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासीपण नापयत जालां. हें उतर तांच्या तोंडांतलें सारून गेलां. देवाचें उतर हें देवाची उडकार. Servis para sutalu tungkai kesala tunci kalsa darum kerinaka Servis sutalu tungkai kesala tunci kalsa darum kerinaka sentuhan servis para kulasya आमच्या तरुणाचे घडप सावन असलेल्या वाकल्या स्तुती करू ताची समोर येऊया गीतांगयानाने ताची कीर्त गाव्या सर्विस सुखायो तुमका ऐकून जाल्या तुमची कळसा धारून करिनाका सरपडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवाहुचीर दिंड्यानी पड्या तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हिंड सर्विस सुखायो तुमका ऐकून जाल्या तुमची कळसा धारून करिनाका सर्विस सुखायो तुमका ऐकून जाल्या तुमची कळसा धारून करिनाका वंदन तुका क्रिस्ता आता तर ममता सर्विस सगळ्या कळसान म्हजीशी पाटिया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोफे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक फावटीन जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो. देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो.
तवळ लोक विस्मेसलो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेलजेबलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सारकी तावन एक कुणाकन दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेंय राज्य विबाड जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घराणी विबाड जायनासतना रावना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेलजेबलाचे शातेन देवसार दवडयता जाल्यार तुमचे शिशू कोणाचे पदवेन दवडयतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार दवडयता जाल्यार दुबाव विण देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हत्यारां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवची सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजयना तो निजाकी शेपडायता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांचें नीज रूप खंय सरकळटा म्हणून विचारल्यार तुमच्या लागीं तुमकां खंडीत जावन कळीत आसा. भुरग्यांचें नीज रूप खंय पळोवंक मेळटा? घरांत गी इस्कॉलांत. इस्कॉलांत न्ही गे वा घरांत? इस्कॉलांत भुरगीं टिचरीक मेसवांचे बसून कितलीं बरीं आसतात गे म्हळ्यार घरा येयल्या उपरांत आवयक आनी बापायक आजाप जाता. म्हजें सगळीं भुरगें म्हळ्यार घरांत कितलें नीज रूप दाखयत तें सगळें घरांत भुरगीं आपलें नीज रूप दाखयतात. पूण इस्कॉलांत न्ही. इस्कॉलांत मस्त सोबीत बरें करना, बरें उलोवन कोणाय कडेन लढाई करनासतना अशें भुरगीं आपणाकच बरें प्रेजेंट करतात. तशेंच आमी आमचें नीज रूप खंयसर दिसता? केदाळ दिसता. केदाळ दिसता. आमकांच आमी आसच्यान पळयल्या वेळार गे वा सेल्फी काडटना गे आमचें नीज रूप कळाचें जाल्यार आमचेर प्रेशर पडाचें. आमचे नीज रूप कळचें केदाळा गे म्हळ्यार केदाळ आमी कश्टांत आसा, केदाळ पिडेंत पडल्या, केदाळ आमकां आमचेर कोणी अन्याय करता म्हणून जाता, केदाळ आमचेर कोणी शोशण करता म्हणून बघता, तो वेळ आमचें नीज रूप भायर येता. आमी कितें म्हण दाखोवंक प्रयत्न करता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, असले एक दबावाक जेजू वळख जाल्लो आमी पळयता. असले एक दबावाच्या परिस्थितीक जेजू पावलो आमी पळयता. जेजू बरें करीत वयतालो, सकट ताच्या आंगार पडटाले, जायते जण देवाक अर्गां दिताले. असली महिमा आमी पळयली, असली आजप आमी पळयली म्हणून देवाक अर्गां दिताले. पूण थोडे जण, मायनॉरिटी, थोडे जण जेजूचे ही कामां पळयतात आनी ताका हलकोंची उतरां उलयतात. आनी एकले हलकोंचे म्हळ्यार तुमकां कळीत आसूं पुरो. हलकोंचे हलक करचें वा उणें करचें वा तो खंयच्याय प्रयोजनाक ना म्हणून उतरांनी कळोवचें. जेजू असले एक संदर्भाक पावलो. सकट लोक ताचे विशयान बरें उलयतना खंयी एकलो दोग ताचे विशयान नाका जाल्लें उलयतात, ताचे विशयांत हलक करून उलयतात. आनी बहुशा हो समस्या आमकां हर एकल्याक आसा. आमच्या विशयान सकट सगळ्यांनी बरें आयकोंक मेळटना कोणगी एकलो वा एकली आमच्या विशयांत कांय एक सांगून सोडता. आनी त्या वेळार आमचें नीज रूप कितें म्हणून आमी दाखयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, वादळां खडपार बांदल्या घराकी मारतात, रेवेर बांदल्या घराकी मारतात. पूण खडप तें खडप, खडप भायल्यानी एकसरीत भितरल्यानी एकसरीत, तें कांय हालना. पूण खंयचें रेवेर बांदलां थंय घडये केपटी हालोवंक सुरू जाता. हांगासर ह्या परिस्थितींत आसतना आमी नीज जावन कितें आसांव, भितरल्यान कशें आसांव, तें भायल्यान कशें आसांव
वा भितरल्या कितली अस्कत आसा भितरल्या कितली आमी बळवंत आसा हें त्या वेळार कळटा. मोगाचे भाव आनी भयणी, जेजून ह्या वेळार कितें केलें म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. जेजूचेर ताणी एक आरोप केलो. कसलो आरोप? तूं बेएल्जेबुलाच्या अधिकारान वा ताच्या पदवेन देव सरदवडायताय. आनी हो आरोप कितें म्हूण सांगता? ते सांगूंक सोदतात की तूं देव न्हय, तूं फडकिरो, तूं लोकांक बनयताय, आजापां करना आनी कितें करना लोकांक मांकोड करताय. आतां जेजू कितें करता? एकच फावटी तांच्या आंगार पडटा की तांच्या आंगार पडना. बघा तो चिंता जें कितें ताणें सांगलां तो आरोप म्हणजे तें सत घे. जर तो आरोप सत न्हय तर हांवें कितें जाप दिवंक जाय? जेजू तांकां भोव बरी जाप दिता. तांचे लागीं विचारता, हांव बेएल्जेबुलाचे पदवेन हें करता जाल्यार तुमचेशी खंयच्या अधिकारान करतात, कोणाच्या बळान करतात? आनी हांगासर जेजू हो आरोप आपणाचेर सत न्हय म्हूण कळटना तो खंयच्याय रितीन तांचे वयर अधिकार चलोवंक वा तांचेर दबाव घालूंक वा तांचेर रागार जावंक वचना. बगार तो तांकां बरें करून समजयता. तो म्हणटा अंतर जेजू आसल्यार तें राज उरना. एक राज्य आसा म्हूण चिंत्या वा एक कुटुंब म्हूण चिंत्या. त्या कुटुंबा भितर 5 जाणां आसा जाल्यार त्या 5 जाणां मदेंच एकामेकांक मनस्ताप आसा जाल्यार तें कुटुंब कितलो तें बाळवत, तें राज्य कितलो तें बाळवत. म्हळ्यार थंयसर आसल्या कुटुंबाच्या सांद्या मदेंच समाधान ना, एकामेका मनस्ताप आसा जाल्यार तें संतोश भरीत कुटुंब जावन आसूंक साध्य ना. आनी जाय की ही तुटाफाट ही डिविजन कोणाच्या भितर आसा? ते म्हणटात जेजू भितर आसा म्हणून. पूण जेजू म्हणटा हें डिविजन तुमच्या भितर आसा. कित्याक तुमी बरें जाल्लें पळयतात, बरेंपण पळयतात, पूण तें पळयल्लें तुमी स्विकार करिनात. कारण मोसोर, कारण इतलेंच मोसोर. कित्याक सगळो लोक जेजू फाटल्यान वेता सुटल्यार ह्या फरिजांच्या फाटल्यान तांणी सांगलें करूंक कोणूच मुखार येना, जेजू फाटल्यान वेतात. आनी हें पळोवन मोसरान बरोवन ते म्हणटात, तूं देव न्हय, तूं फटकिरो, तूं मांकोड करताय, तूं नीज जावन देव न्हय, देवाचो पूत न्हय, बेएल्जेबुलाचे पदवेन तूं हें सगळें करताय. आनी जेजू जाणा जालो ही तुटाफाट हें डिविजन तांचे भितर आसा. आनी त्या देखून तो तांकां बरें करून समजयता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, असले संदर्भ आमच्या जिवितांत खंडीत जावन येतात. आरोप येताना वा हलके उलोवणी आमी आयकतना एका घडयेक आमी निराशी जाता, बेजार पावता, वरागार जाता. पण जेजू आमकां एक बरो संदेश दिवन म्हणटा, पयले विमर्शो करा. जें कितें आरोप तुमचेर आसा तो सत वा न्हय ह्या विशयान चिंतून पळया. आनी जर जें कितें आरोप तुमचेर पडला, कोण तुमच्या विशयान नाका जाल्यार उलयता तें सत न्हय, तर चिंता हो मोसोर. आनी ह्या मोसराक वकात ना देखून तुमी जाप दिवची गरज ना. असले संगतीक जाप दिवची गरज ना. केदोळ पर्यंत तुमी जाप दिता गे तवळ हें वादळ तुमकां मारलां आनी तुमी हालतात तुमचें घर रेवेर बांदलें म्हणून अर्थ. आनी केदोळा असले संगतीक कांय थोडी एकलो वा दोग तुमच्या विशयांत उलयता, तुमच्या विशयांत हलक करून उलयता, तुमच्या विशयांत नाका जाल्यार खबरो करता म्हणून कळटना. जर ह्या विशयांत तुमी सतान आसात, भितर कशें नितळ आसात तितल्याच भायल्यान तुमी नितळ आसात जाल्यार ह्या विशयांत तुमी खंयच्याकी कंत करची गरज ना. कित्याक तुमचें घर खडपार बांदलेलें आनी ह्या घराक असली वादळां खंयच्याच रितीन हालोवंक शकनात. हें लिसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक भोव गरजेचें आसा. हें आमी घेवया आनी सोमया बरी सर्वसंगते खडपार आमचें जिवीत बांदूंक. आनी जें कितें असली वादळां मारतात तवळ भितरी भायल्यांनी आमी बळवंत जावन वाडोवंक तसो आदार मागया. Kukivunacha apani Wapucha kaya katya kalsani Mupungi bata niyang chichini Bhutu anta tuja inyani Bhutu anta tuja inyani
म्हज्या भोवभणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तेथले बलिदान आपल्या मनापासून आमच्या यात्रेपूर्ण सदाच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानूं खरें खरें सूख तूं तांकां बसयताय देखून फडकिऱ्या दादोसपणाक गती लब्ध नशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सोफियासो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन बसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैंब आमी दमून दवरतले हांव अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतले हांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळपारां सुसवीस परतूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवी तुका जय उसर्गी तुका जय जय. बापा करोसून पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogut purgatoria. Sonia Jesu, tujhe mara, ami samaranta, tujhe pura jivan pa, ami purgata. Sonia Jesu, ami putrika, stuja
예수 아멘 그리다 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत आसूं म्हणटा आनी हे सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां चोवीस ती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाती सांजो तिचो पती भगवंत दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक 아멘 आमच्या सुमयान शिकयल्या मागण्यात आमी सांगता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वांतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वर्वशान अतिरेक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याचो ती पदव्यांनी महिमा तुजी सुस्नाच्या सुस्नाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमची सगळ्या आसो एकामेका सुमयेची शांती वांटून घेवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका बरें केलें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Sumiał,
Masarta seda postai maka Dusre kite sini makalaka sumya Tusai maka Sumya tu takachima ani hangka sofatu chikun rawun chikui maka so tu chite chika tachikui tu chikai subang forse dan diuseta Etrita sumya sinchatuka Masarta seda postai maka Dusri kiti chini makalaka sumya Tusai maka Etrita sumya suchatuka Masarta seda postai maka Dusri kiti sini makalaka sumya Tusai maka प्रार्थोया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांची काळजां सगळे कुटेपणांतली नितळ कर आनी अशें ताची दानां तुका मानू खरें सूख तूं तांकां बसयताय देखून फटकिऱ्या दोसपणां दिला प्रतिवंत बापा दैवीक जिवे दिता त्या जेवणान तूं आमकां बसताय ताचे गटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेंत मैपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेतलां ते तुजे दैवीक जिवीत आमचे नवे जिणयेचे दीस पडते सालेन दिश्टी पडोनी म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो खरेंच म्हाका पुरक सावन हांगासर एक आमी रेतीर आसा केल्या. ही रेतीर एप्रिलाची 2 आनी 3 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत आसतली. हे रेतीर सरून व्हरतात बाप हेनरी फेर्नांडीस रेदेमतोर इतिहासाक सांगतास बाप रोशन कार्मेल इतिहासाक आनी ब्रदर प्रकाश बेंड्रा मुंबई तावन ह्या रेतीरेचो फळ तुमी सर्वांनी जोडीचे म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. ह्या करिस्मा वेळार आनी भाग्यवंत हप्त्यांत 40 वरांचें आराधन हांगासर हर एक वर्स आमी आसा करतल्या.
ह्या वर्सा एप्रिलाची 11 आनी 12 तारखेर हांगासर 40 वरांचे आराधन आसतलें. हे आराधन सोमारा सकाळी 11 वरार 11 तारखेर 5 वरार प्रारंभ जातलें आनी मंगळारा रातीर 10 वरार अखेर जातलें. ह्या 40 वरांच्या आराधनाक तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी तुमच्या वेळ आनी संदर्भा प्रमाणे येवन ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत थोडो वेळ येवकरिस्तंत आसल्यार जेजू सांगाता आमी करसूनचो आनी ताजे आशिर्वाद आमी जोडचे. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या विस्नार आशिर्वादां स्वरुपी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फाव जालें. नेणाऱ्यां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मगच्यान आमची ते सवां ह्या वेळा बाळूक जेजू देव उबारया. परीक्षेक तयार जावच्या सर भुरग्यां बसत ह्या दिसा आमी मागया. बरें काम मेळचें पसत कामाच्या सुंदराच्या सर्व येवजणा पसत आमी मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणी पसत मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां बसत प्रायस्तां बसत ह्या कडेन मागया. विविध रितीच्या समस्यांनी सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणी बसत ह्या कडेन मागया. कोणी तुमच्या लागीं मागोवंक विचारलां जाल्यार तांचो उडास काडया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्तीकरच्या सर्व याजकां बसत भावां बसत ह्या कडेन मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सरपदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोलोलो आसता. तुका पाती निर्लो मारतेल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवा सुपत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सुपत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सुपत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें. ह्या अजपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सप्रण मागता. तुजें इतलें बेरमोतेन बरयल्लें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण
तुजी कुमोखानी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणोवच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळूक जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक कर्ग दिवया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळटी आमी वर्णयतल्या. तूं सावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाची इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सब आपणाक मान दिवन दीत. तुजी खळांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Suka sirkin chataruka bukti kaita waita isa Mucha tapos nara anta sambar nara pura kita tatara Mucha balsam tu sumurayo Paka buprati Wikadi Lagi kain cilo Dupna kai huka salu Sita sumuku sumu Naman jisu kata Sirki cakaruka Muki kai tawai cadisa Musya capus lara Bukan putra sume Aupanya shimati पुस्तके करुवेन और हम काम जे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने